दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. लोकसभेत आज आयपीसी सीआरपीसी सयत 3 गुन्यांवकारी कायद्यांचो जागो घेवपी विधेयक जालें पारीत. गोंयकारांनी कोविड-19 खातीर भिवपाची कांयच गरज ना. सरकाराची सगळी यंत्रणा आसा सज्ज. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. तामिळनाडूत पावस पडपाचो उणो जाल्ल्यान तामिळनाडू सरकारान मजत कार्य करपा खातीर विशेष पथकां केल्यात स्थापन. पुराक लागून आतां मेरेन 10 लोकांक आयलां मरण, जाल्यार 40 लाखां परस चड लोक जाल्यात बादीत. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मिरामारच्या गोंय विज्ञान केंद्रांत सुदारीत डिजिटल तारांगणाचें केलें उक्तावण. आनी साहित्य अकादमी 2023 वर्साचे साहित्य अकादमी पुरस्कार केले जाहीर. कोंकणीत प्रकाश पर्येकार हांच्या वर्सल कथा संग्रहाक, जाल्यार मराठीत कृष्णा खोत हांच्या रिंगाण कादंबरीक मेळ्ळो पुरस्कार. आनी आतां खबरो विस्तारान. लोकसभेत आज आयपीसी सीआरपीसी सयत 3 गुन्यांवकारी कायद्यांचो जागो घेवपी विधेयक पारीत जालें. आतां भारतीय दंड संहितेच्या जाग्यार भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, जाल्यार सीआरपीसीच्या जाग्यार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आनी साक्ष अधिनियमाच्या जाग्यार भारतीय साक्ष विधेयक 2023 येतलें. नव्या कायद्या विशीं केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी सविस्तर लोकसभेत म्हायती दिली. ह्या वेळार उलयतना मॉब लिंचिंग प्रकरणांत दोशीक फाशीची शिक्षा तशेंच अल्पवयीन भुरग्याचेर बलात्कार करप्याक मरणाची शिक्षा ह्या कायद्या अंतर्गत जातली आनी बलात्कार प्रकरणांनी पिडेतेचें म्हणणें नोंद करप सक्तीचें आसतलें. तशेंच नव्या कायद्या अंतर्गत राजद्रोह काडून देशद्रोह कायदो अंमलांत हाडून देशा आड वावुरपी गुन्यांवकारांक खर बंदखणीची ख्यास्त दितले. ह्या नव्या कायद्यांचें म्हत्व सांगतना हे कायदे दंड केंद्रीत नासून न्याय केंद्रीत जावन आसा अशें घर मंत्र्यांनी मुखार सांगलें. मान्यवर, इस देश में न्याय प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है तो गरीबों के लिए तो आर्थिक बाधा है, मगर हमारे संविधान ने इसकी योजना बनाई. गरीब से गरीब व्यक्ति को शासन के द्वारा वकील भी दिया जाता है, न्याय भी मिलता है, परंतु न्याय मिलता ही नहीं. कल ही मुझे माननीय रक्षा मंत्री में बिल पेश कर रहा था, बता रहे थे 2003 में कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसका साक्षी का सेवन 2023 में कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ आया है. सजा कब होगी वो तो अभी किसी को मालूम नहीं. माननीय सालों के सालों तक तारीख पे तारीख पढ़ते रहते हैं. पुलिस न्यायपालिका को दोषी करती है, सरकार पुलिस और न्यायपालिका दोनों को दोषी करते हैं, और पुलिस और न्यायपालिका बैठती है तो सरकार को दोषित करती है. सब एक दूसरे के पीछे कानून का सहारा लेकर. ह्या नव्या कायद्या अंतर्गत आतंकवादाची सविस्तर परिभाषा मांडल्या अशें घरमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. तशेंच आतंकवादाचो आरोपी जर न्यायालयान हजर जायना जाल्यार त्याच्या गैरहजेरेंत न्यायालयाची सुनावणी सुरू उरतली अशें घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हायती दिली. ह्या बदलाक लागून भायल्या देशांत लिपून बशिल्ल्या आतंकवाद आरोप्यांक देशांत हाडून शिक्षा करपाक मोलादीक योगदान जातलें. मगर मैं आज कहना चाहता हूं, इस देश में ढेर सारे मुकदमे, देश हिला देने वाले मुकदमे, चाहे बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है. मान्यवर, अब इनके यहां आने की जरूरत नहीं है. 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी. एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी, और जिससे वहां से वापस लाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि वो सजा प्राप्त व्यक्ति किसी दूसरे देश में तो स्टेटस बहुत बदलता है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल संसद भवन परिसरांत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांची मिमिक्री करून तांचो जो अपमान केला ताचे बद्दल खंत परगटायली.
एक सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां की संसद भवनाच्या परिसरांत उपराष्ट्रपतींचो केल्लो अपमान पळोवन आपल्याक खूब वायट दिसलें. तांणी सांगलें की वेंचून आयिल्ल्या खासदारांक आपले विचार व्यक्त करपाचो अधिकार आसा, पूण तांचो वेव्हार समाजान सोबसारको आसूंक जाय. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान म्हळां की तांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो फोन आयिल्लो, जातूंत तांणी खासदारांच्या वागणुकेचेर खंत परगटायल्या. प्रधानमंत्र्यांनी तांकां सांगलें की तांकां फाटलीं 20 वर्सां अशेच तरेचो अपमान सहन करचो पडला. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी ह्या बद्दल आपलें मत उक्तायलें. ए मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है, ये तो हम घोर निंदा करते हैं सर. कल भी हमने इसका निंदा किया है. किसी वर्ग और समाज को ऐसे कलंकित करना बिल्कुल ठीक नहीं है सर. जहां तक मैं देख रहा हूं, सुना हूं, पढ़ा हूं और देखा हूं, 20 वर्ष से मैं इस पार्लियामेंट में हूं सर, एक पहली बार इस लेवल तक जा रहा है कि इसका हद ही नहीं है सर. ये तो मैं घोर निंदा करता हूं. ये बार बार संविधान पे पद पर जो है ऐसे लोगों को अपमानित कर रहे हैं. केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हांणी आज सगळ्या राज्यांक कोविड-19 दुयेंसा विशीं काळजी घेवपाक सांगलां आनी राज्यांक सांगलां की सतर्क रावचें, पूण तशें भिरांतीचें कांय कारण ना. आज डॉक्टर मांडविया हांणी नवी दिल्लींत सगळीं राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांच्या भलायकी मंत्र्यां कडेन आभासी माध्यमांतल्यान समिक्षा बसका घेतली आनी तांकां मार्गदर्शन केलें. नीती आयोगाचे सदस्य डॉक्टर व्ही.के. पॉल हांणी हे बसके विशीं चड म्हायती दिली. देश में एज पर आवर रिकॉर्ड्स लगभग 2300 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें की सीरियस कोमॉर्बिडिटीज है, कोई हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है. ऐसे ही लोगों में जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन, फ्लू हो या कोविड हो, ज़्यादा असर करता है, वैसा ही दिखाई दे रहा है. लेकिन ये सब होते होते हमें याद रखना चाहिए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है. ये वायरस घूम रहा है, अपना स्वरूप बदलता है. हो सकता है कि यही स्वरूप इसका रहेगा माइल्ड, कोई लाइवलीहुड, हमारी नॉर्मल प्रक्रिया पे असर नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद है. लेकिन हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए. हे बसकेविशीं गोंयचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें की केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हांणी देशाच्या सगळ्या राज्यांतल्या भलायकी मंत्र्यां कडल्यान कोविड-19 संकश्टाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. आपणें तांकां गोंय सरकारान घेतिल्ल्या पावलाची म्हायती दिली. ह्या वेळार भलायकी सचिव अरुण मिश्रा, गोंय वैजकी इस्पितळाचे डीन डॉक्टर शिवानंद बानेकार, भलायकी खात्याचे संचालक डॉक्टर गीता काकोडकार हांणी ह्या आभासी माध्यमांतल्यान घेतिल्ल्या बसकेंत वांटो घेतलो. गोंयकारांनी कोविड-19 खातीर भिवपाची कांयच गरज ना, आमची सगळी यंत्रणा सज्ज आसा अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि मनसुख मांडवियाजी यांचे मार्गदर्शन सकयल आम्ही जे कितें करूंक जाय आमी ते पूर्णपणे आमची पुराय टीम सक्रीय आसा. सब वेरियंट ऑफ ओमिक्रॉन बेसिकली हो जो स्ट्रेन जो आसा तेजे खातीर कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आनी जे कितें आमी करूंक जाय, आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत फ्लू क्लिनिक्स रँडम टेस्टिंग आमी चालू करपाक आमकां सांगलेलें आसा. आनी त्याच बरोबर लोकांनी कसलेच पॅनीक करपाची गरज ना, पूण कितेंय घरान जर कोण असल्यार कोणाक थंडी हे जे जाल्यार डॉक्टरा कडेन चॅकींग करून घेतल्यार कांय हरकत ना, नाल्यार एंटीजन टेस्ट करपाक कांय हरकत ना. जस्ट एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन आमी बी एज अ मॅटर ऑफ प्रिकॉशन राज्यान आमचे ट्युरिझम स्टेट हा, आमचे पीक सीजन आतां चालू आसा आनी त्याच बरोबर आमकां जबाबदारीन सगळ्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. आनी गोंय राज्यान आमी जे कितें पावलां आमी उखल्ल्या, आमची पुराय टीम आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बाकी सगळ्या हॉस्पिटलाचे MS आमचे बरोबर आशिल्ले आयज. जे कितें करपाक जाय, केंद्र सरकाराचे जे गायडलायन्स आसा ते केंद्र सरकारचे गायडलायन्स स्ट्रिक्टली फॉलो करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी PMJYE भलायकी येवजणे संबंदांत म्हायती दितना सांगलें की ही येवजण लोकांक बरी भलायकी सुविधा दिवपा खातीर केल्ली आसा. भलायकी ही केंद्र सरकाराची प्राथमिकता आसा. आज देशांत 20 एम्स आसात. हाचो गुणात्मक परिणाम दिसून येता अशें अर्जुन मुंडा हांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
देश के आम जनों के स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रत्येक देश का नागरिक स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है और गुणात्मक तरीके से उसका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. सर बेरी पुलाव ट्राय करू, मस्त है. कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का. मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है. कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. गोयचे उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांणी म्हापशांत बोडगेश्वर देवळा लागीं विकसीत भारत संकल्प यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार म्हापशा नगरपालिकेचे अध्यक्ष प्रिया मिशाळ, नगरसेवक तारक आरोलकार, अन्वी कोरगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना जोशुआ डिसोजा हांणी सांगलें की लोकांनी केंद्र सरकाराच्या येवजणेचो लाव घेवचो. प्रधानमंत्रीन आमकां आनी एक मोठो फायदो करून दिला. खुबशे लोकांक खबर नासली की स्किम्स कसली आसतात ती आनी स्किमीचो फायदो कसो घेवचो. आतां फायदो आनी स्कीम दोनूय आमच्या ऑनरेबल पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजीन आमकां आमच्या दारार हाडून सोडलेले आसा. स्किमी आसा, सरकारान जायती स्किमी काडलेली आसा, जावं ते ट्रायबल लोकां खातीर, महिला खातीर, हेल्थ बेनिफिट्स जे आसा तेज्या खातीर, एंटरप्रेन्योर्स जे नवीन भुरगे शिकलेले आसा आपले धंदे चालू करपा खातीर, आमचे किसान शेतकार जे आसा तेंच्या खातीर वेगवेगळी स्किमी जावन आसा. सो जे लोक हांगा जमल्यात तांकां हांव परत विनंती करता, एकामेकांक सांगचें, लेट अस क्रिएट अवेरनेस, लेट अस टेक मॅक्सिमम बेनिफीट ऑफ दीस यात्रा. आनी फुडले 3 दीस जे आसा म्हापशान येरात जे आसा तेजो फायदो घेवचो. आनी लेट अस ट्राय टू गेट मॅक्सिमम एनरोलमेंट फॉर द सिटिझन्स ऑफ म्हापसा. तामिळनाडूत पावस पडपाचो उणो जाल्ल्यान तामिळनाडू सरकारान मजत कार्य करपा खातीर विशेष पथकां स्थापन केल्यात. 1871 उपरांत येद्या व्हडल्या प्रमाणात ऐतिहासीक पूर आयिल्ल्यान 40 लाखां परस चड लोक बाधित जाल्यात. आतां मेरेन 10 लोकांक मरण आयलां. रेल्वे स्थानकां जलमय जाल्यांत, वाहनां आनी घरां उदकान बुडल्यांत. मजती खातीर लोकांचो आक्रोश सुरू आसा. पुरांत अडकल्ल्या लोकांक सुरक्षीत सुवातेचेर हालोवपा खातीर यत्न चल्ल्यात. भारतीय तटरक्षक दळान दक्षिण तामिळनाडूच्या हुंवार आयिल्ल्या भागांत आपल्यो बोटी, विमानां आनी आपत्ती निवारण पथकां तैनात केल्यांत. तटरक्षक दळान दिल्ल्या पत्रकानुसार तुटिकोरीन आनी लागसारच्या वाठारांत पुराच्या उदकान अडकल्ल्या 200 लोकांचे जीव अजून मेरेन वाटयल्यात. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मिरामारच्या गोंय विज्ञान केंद्रांत सुधारीत डिजिटल तारांगणाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार नेहरू विज्ञान केंद्राचे संचालक उमेश रस्तोगी मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल तारांगण शैक्षणिक कार्यावळीचें आयोजन करपा खातीर तयार केलां. पयलींच्या तारांगणाचें 2012 वर्सा आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे हस्ते उक्तावण जाल्लें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या नवीन सुधारीत तारांगणाचो तरणाट्यांक खूब लाव जातलो अशें सांगलें. We should further be proud that the National Council of the Science Museum and the
parent organization of which the Goa Science Center as a part has recently developed this new technology projection to be used in the planetarium. We are in the Amrut Kal of our nation, independence and marching towards the achieving the dream of Vikasit Bharat 2047. The visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji is taking our nation at a new heights and position with respect at the global level. I am really proud that Goa Science Center is also following the Make in India concept of our government. I am sure and this will be the replicate that further improve the other planetarium in the Science Center under the NCSM. I must congratulate the team of the NCSM and who have developed the technology in their own lab and now disseminating with the same other for the benefiting of the countries as well as its people. Thankful to the government of Goa for considering this, and this also when we approached, I think it is a very short notice when Dr. Pramod Sawant said yes, he will be available for inaugurating this new technology and new setup. This planetarium is basically, I think all of you are aware what Goa Science Center and other science centers are doing. We are trying to create scientific temperament. We want to make people more aware about technology, what is happening in other world. I will request all of you to visit this planetarium, other facilities as well, and try to interact with the exhibits, try to learn and your basics of science, I can say, up to those who are willing to go for competitive exams for after 10th or 12th. They will definitely be benefited when you interact with the exhibits, not in a playful manner only, but try to learn outcome of that. If you don't understand, contact our education officers, education assistants who are manning those and try to understand what is the basic principle behind that. गोयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी राजभवनाच्या वाठारांत जलकुंड आनी फौनल बायोडायवर्सिटी केंद्राचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार राज्यपालांचे सचिव MR राव हाजीर आशिल्ले. राज्यपाल कचेरेचे कर्मचारी आनी अधिकारी नव्या दरबार हॉलाच्या फाटल्यान जलकुंडा कडेन एकठांय जाले आनी थंय जलकुंड प्लॅकाचें अनावरण केलें. त्या उपरांत राज्यपालांनी फौनल बायोडायवर्सिटी केंद्राचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी पक्षा संबंधान तयार केल्ली 3 मिनटांची व्हिडिओ फिल्म प्रदर्शित केली. गोंय मुक्ती दिसा निमतान मंगळारा राजभवन दोनापावलच्या न्यू दरबार हॉलांत गोंयच्या मानेस्तांच्या येवकार समारंभाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी मानेस्तांची भेट घेवन महत्वाच्या व्यक्ती कडेन संवाद साधून सगळ्यांक परबी दिली. ह्या स्वागत समारंभात गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत, राज्यपालांची घरकान्न रिटा श्रीधरन पिल्ले, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस परेरा, प्रेमेंद्र शेट, देविया राणे, आदले मुखेलमंत्री लुईझीन फालेरो, लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. नव्या जुवारी पुलाच्या दाव्या वटेनच्या 4 लेन कॉरिडॉर 24 डिसेंबराक सकाळीं सुमार 10 वरां सावन सगळ्या तरेच्या येरादारीक उक्तो जातलो. हो LHS कॉरिडॉर पणजे ते मडगांवचे वटेन वचपी वाहनां खातीर उक्तो आसतलो. हाचे वयल्यान ह्या मार्गा वयल्यान 12 टना परस चड वजनाची वाहनां वचूंक शकतलीं. नव्या जुवारी पुलाचो उजव्या वटेनचो मडगांवच्यान पणजे वचपाक कॉरिडॉर ल्हान व्हड सगळ्या वाहनां खातीर उक्तो आसतलो. साहित्य अकादमी 2023चे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर केले. कोंकणींत प्रकाश पर्येकार हांच्या वर्सल कथा संग्रहाक जाल्यार मराठींत कृष्णा खोत हांच्या रिंगाण कादंबरीक साहित्य पुरस्कार फावो जाला. मणिपुरी भाशेंतल्या सोरो खाईबम गंबिनी हांणी बरयल्ल्या एचंगम्मा नांगलो ह्या कविता झेल्याक, जाल्यार कश्मीरी भाशेंतल्या मंशूर बानीहल्ली हांणी बरयल्ल्या कविता झेल्याक पुरस्कार मेळ्ळा. खबरापत्रांत घेऊया आनीक एक ल्हानसो विसव. नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया. तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। दादल्यांच्या मर्यादीत षटकांच्या क्रिकेट माळेंत सेंट जॉर्ज पार्क हांगा जाल्ल्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर 8 गडी राखून जैत मेळयले। भारतान दिल्ली 112 धांवड्याची मोख दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान 2 गडी वगडावन सहज साध्य केली। दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडा वतीन टोनी डी जॉर्जी हाणें 122 बॉलांनी 119 धांवड्यो काडल्यो। तांकां सामनावीर म्हूण घोशीत केले। ताचे पयलीं दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून भारतीय पंगडाक फलंदाजी खातीर आमंत्रीत केल्ले। भारताचो डाव 46 षटकांत आनी 2 बॉलांनी 211 धांवड्यांचेर सोंपलो। माळेंतलो तिसरो आनी निमणो खेळ फाल्यां बॉलर्ड पार्क मैदानाचेर जातलो। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 23.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। लोकसभेत आज IPC, CRPC सयत 3 गुन्यांवकारी कायद्यांचो जागो घेवपी विधेयक जालें पारीत। गोंयकारांनी कोविड-19 खातीर भिवपाची कांयच गरज ना, सरकाराची सगळी यंत्रणा आसा सज्ज, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे। तामिळनाडूत पावस पडपाचो उणो जाल्ल्यान तामिळनाडू सरकारान मजत कार्य करपा खातीर विशेष पथकां केल्या स्थापन। पुराक लागून आतां मेरेन 10 लोकांक आयलां मरण, जाल्यार 40 लाखां परस चड लोक जाल्यात बादीत। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मिरामारच्या गोंय विज्ञान केंद्रान सुदारीत डिजिटल तारांगणाचें केलें उक्तावण। आनी साहित्य अकादमी 2023 वर्साचे साहित्य अकादमी पुरस्कार केले जाहीर। कोंकणींत प्रकाश पर्येकार हांच्या वर्सल कथा संग्रहाक, जाल्यार मराठीत कृष्णा खोत हांच्या रिंगाण कादंबरीक मेळ्ळो पुरस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचें फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।